ही एक उमेदवार जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापीठा आड थळाव्या लोकांनी आयतारा आंदोलन केले। विद्यापीठा खातीर 6.33 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकपाक काडिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। देखून ह्या विद्यापीठा आड आमी खर आंदोलन करतले, तशेंच गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरतले म्हणून आदलो आमदार किरण कांदोळकरान स्पश्टीकरण दिले। सरकार लोकांच्यो नोकऱ्यो विकता, तांचे पैसे खाता। योग्य उमेदवाराक नोकरी मेळना आणि ताकाच लागून प्रशासनात भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा। देखून तरणाट्यांनी भ्रष्टाचारात घुसपिल्ल्या सरकाराक शेवटून भायर मारपाक जाय, अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगले। फातोडे आयोजीत केल्ल्या नोकर भरती मेळाव्याच्या उक्तावणा वेळार विजय उलयतालो। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतलो वडाचो रूख कापून कांपालाचेर घाल्लो निमणे आतां मेलो। हो वड वाटोवपा खातीर थळाव्यांनी तशेंच जायत्या समाज वावुरप्यांनी आनी पर्यावरण मोग्यांनी रस्त्यार देऊन आंदोलनां करून ताका वाटोवपाचो यत्न केलो, मात निमणे ताका मरण आयलेंच। फाटल्या कांय म्हयन्यां पयलीं स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतलो वडाचो रूख कातरपाक घेतिल्लो। हो रूख कातरचो न्हय म्हणून जायते त्यात पर्यावरण मोग्यांनी रस्त्यार देऊन आंदोलन केले। थळाव्या लोकांच्या आंदोलना उपरांत स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी तो वडाच्यो फांन्यो कातरून तो रूख कांपालार व्हरून स्थलांतरीत केल्लो। सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या तन्वी वस्त हिचे आड फटवणुकेच्यो आनी 5 कागाळी नोंद जाल्यो। तन्वी आड आतां वट्ट 24 कागाळी दाखल जाल्यात, तशेंच पुलिशेन तिचे आड आतां मेरेन 4 गुन्यांव नोंद केल्यात। सेंट्रल बँकेचे कुडचडे शाखेत 8 लाखांच्यो फ्रॉड जाल्ल्याची कागाळ कुडचडेच्या स्टीव्हसन फर्नांडिसान केल्या। सद्याक तन्वी आनी तिचो साथीदार बँक मॅनेजर आनंद जाधव दोगांय पुलीस बंदखणीत आसात। सोमारा तांकां दोगांकूय केपेंचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात हाजीर करतले। अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारतीय वंशाच्या काश पटेल हांची फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हणल्यारूच FBI संचालक पदार नेमणूक केल्या। डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या पयल्या कार्यकाळा वेळार काश पटेल हांणी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम केलां। तुलसी गब्बार्ड हांचेकडेन नॅशनल इंटेलिजन्साची जबाबदारी दिल्या। आतां पटेल डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या प्रशासनात उच्च पदाचेर संधी मेळिल्ले दुसरे भारतीय अमेरिकन आसात।
कलंगूट वाठारांत जावपी येरादारीचे कोयणे खातीर कलंगूटच्या काँग्रेस समितीन येरादारी पुलीस निरीक्षकाक निवेदन दिले। पर्यटन हंगाम सुरू जाला देखून दर्यादेग वाठारांत मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात। तशेंच रस्त्या कुशीच्या कशाय कशो गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यान येरादारीची कोयणी जाता। ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। तामिळनाडू आणि पुडुचेरी दर्यादेगेर जाल्ले चक्रीवादळाक लागून तामिळनाडूत आशिल्ल्या विदूर धरणाची पातळी अचकीत वाडली। हाका लागून थळाव्यांक भंय पडला। तशेंच चेन्नईत विमानांचें उड्डाण कांय वेळा खातीर बंद दवरलां, जाल्यार कांय विमानां कॅन्सल लेगीत केल्ल्याचें कळटा। हालीसराक जायते तरणाटे भुरगे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात। आयतारा वेर्णा पुलिसांनी धाड घालून एक 26 वर्साचो तरणाटो रोहन बिंद हाका अटक केली। ताचे कडल्यान 4.25 लाखांचो गांजोय जप्त केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचलच्या फामाद नव्या सोमारा निमतान भरपी फेरीत ओनूय गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचेर बंदी आसतली असो निर्णय गुरू फंड ट्रस्ट आणि भायली पेठ बाजारकर खासदार उत्सव समितीन घेतला। शेनवारा राती घेतिल्ल्या पत्रकार बसकेत उत्सव समितीन हो निर्णय जाहीर केलो। येता त्या 9 डिसेंबराक श्री शांतादुर्गा मठ मंदिरात फामाद नवो सोमार मनयतले। गोंय राज्य पर्यटना खातीर फामाद। गोंयच्या दर्यावेळा सयत इतिहासीक फांटभूंय आशिल्लीं देवळां आनी किल्ले लेगीत तितलेच फामाद। पूण काणकोणचो फामाद काबो दे रामा किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां। पूण सरकारूच जर अशा इतिहासीक पर्यटन थळांकडेन दुर्लक्ष करपाक लागलो तर पर्यटनाचो फुडार खंयच्या दिकेन वता काय असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना। काबो दे रामा किल्लो हो 17व्या शेंकड्यांतलो असो प्राथमीक अदमास आसा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दारगळे पंचायतीकडेन थळाव्यांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावन सनबर्नाक खर विरोध दर्शायला. खंयच्याच परिस्थितीत दारगळे वाठारांत सनबर्न आयोजित करपाक दिवचे नात अशी ठाम भूमिका थळाव्यांनी घेतल्या. थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकारूय उपस्थित रावन सनबर्ना आडच्या ह्या आंदोलनात वांटेकार जाले. राय पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत महत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. पंचायत हॉलाच्या नावात बदल, टीसीपी कायदो काडून उडोवप आणि नव्या प्रादेशीक आराखडो सारखिले महत्वाचे मुद्दे ग्रामसभेत गाजले. रस्त्याची अवतिकाय, संसोड्यावेलो कोयर प्रकल्प, आल्ले राय महामार्ग अशा आनीकय हेर विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. वास्को नव्या वाड्यार सोफिया फर्नांडीस हांच्या जनरल स्टोराक उजो लागलो. आयतारा दनपारच्या कडार ही दुर्घटना घडली. उजो पावलपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी थळार धाव मारली. मात जवान पावच्या पयलींच थळाव्यांनी उदक मारून उजो नियंत्रणात हाडिल्लो. ह्या उज्यान दुकान धनी सोफिया फर्नांडीस हिका सुमार 1 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. गोहत्या प्रकरणात मायना कुट्टरी पोलिसांनी माईकजन बेपारी रावपी 30 उसगांव हाका अटक केल्या. कांय गोरवांक मारून तांचे मांस विकिल्ल्यान ताचेर कारवाय जाल्ल्याचे कळटा. फाटल्या 30 वर्षाच्या तुळेत पुडुचेरीत सगळ्यात चड प्रमाणात पावस पडला. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण 48.4 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचे कळटा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून जायती झाडां लेगीत रस्त्यार पडली. हाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास निर्माण जालो. हाका लागून थळाव्यांक वीज पुरवण लेगीत नाशिल्ली.
आयतारा राती म्हळ्यार लायटीची पुरवण जातली अशें कळटा. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मेळची हे खातीर कर्नाटकान नेट ढळला. कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी बिरेस्तारा दिल्ली वारी केली. ते उपरांत आता कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्या. म्हादय प्रकरणात कर्नाटकाच्या हालचाली उपरांत विरोधकांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर फोग काढलो. सांतिस्तेव न्हंयेत गाडी बुडून जाल्ल्या अपघातांत बेपत्ता वासुदेव भंडारी अजून सापडिल्लो ना. ह्या प्रकरणाचो तपास 5 डिसेंबर मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती क्रायम ब्रांचीन दिल्ल्याचे वासुदेवाच्या भावान सांगले. 31 ऑगस्टाक माशेलांतल्या सांतिस्तेव फेरी धक्क्यावयल्यान वासुदेव भंडारीची गाडी उदकांत बुडली. ताच्या वांगडा आशिल्ली ताची मोगिका पेवन भायर आयली. 3 म्हयने जाले तरी बेपत्ता वासुदेव भंडारी सापडना. आकाशयारान आता डेली नव्यो फ्लायट्स काढल्यात. बेंगलोर ते अहमदाबाद आणि अहमदाबाद ते अबुधाबी 1 मार्चच्या सावन ह्यो फ्लायट सुरू जातल्यो. प्रवाशांक खातीर ह्या फ्लायटीत बरी सेवा आसतली. तशेंच हाच्यो तिकेटी ऑनलायन बूक करपाक मेळटल्यो. दिल्लीत जाल्ल्या हव्या प्रदूषणाक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडल्यात. रस्त्यार वाहनां चलोवप्यांक मुखार सारखे दिसनाशिल्ल्यान आडखळ निर्माण जाल्या. दिल्लीत AQI 316 आशिल्ल्याचे कळटा. इतलेंच न्हय तर जाणट्यांच्या भलायकेचेरूय हाचो बरोच परिणाम जाला. मांद्रे पोलिसांनी हरमला एका हॉटेलात धाड घालून शिंदळकी व्यवसायाचो पर्दाफाश केलो. हे प्रकरणात पोलिसांनी गुजरातचे शर्मीन शेख उर्फ मारिया हे बायलेक अटक केली. जाल्यार हातूंत घुसपिल्ल्या 2 चलयांची पोलिसांनी सुटका केली. हॉटेलांत शिंदळकी व्यवसाय चलता हाची माहिती पोलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली.
राज्यात पातळपी साबार व्हायरसांच्या फाटभुंयेर आता ब्लिडिंग आयज व्हायरस आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या व्हायरसान आता मेरेन 15 जाणांक मरण आयिल्ल्या देखून प्रवास करप्यांक काळजी घेवपाक सांगला. सारकी जतनाय घेतली जाल्यार ह्या व्हायरसांतल्यान सुटका आसा, पूण हो व्हायरस जीव घेणो लेगीत थारिल्लो आसा. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. शुक्रारा रातच्या वेळार मडगांव ओल्ड स्टेशना कडले गंगा मेटल मार्ट दुकान चोरांनी फोडले. सुमार 4 ते 5 लाखांचो म्हाल लंपस केलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. अंदू आफ्रिकेत मंकीपॉक्स दुयेंसांनी वाड जाल्या. हातूंत सुमार 20 देशांचो आस्पाव आसा. आता मेरेन आफ्रिकेच्या खंडात एकूण 60,200 केसी सापडल्यात. जातूंतल्यो 12,938 दुयेंती कन्फर्म आसात, तर 1,164 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जोर, आंगार रॅश येवप, फाटीन दुखप ही मंकीपॉक्साची मुखेल लक्षणां जावन आसा. गोंय म्हळ्यार फकत दर्यादेग, सोरो आनी पार्ट्यो हे चित्र गोंयांत येवपी दर एका पर्यटकाच्या मनात कोरिल्लें आसा. मात हो दृश्टिकोन बदलून देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक गोंयचो गांवगिरो वाठार आनी ताची सैमीक सोबीतकाय दाखोवपा खातीर अनिल प्रियोळकर हांणी प्लांटेशन टुरिझमाची कल्पना हाडली. तांच्या कल्पनेंतल्यान फोंडे सावयवेरें वाठारांतले सावय प्लांटेशन, आल्ल केरीचे ट्रॉपिकल प्लांटेशन, कुट्टीचे सहकारी फार्म आनी खांडेपारचे नंदनवन फार्माची निर्मिती जाल्याचे प्रियोळकार सांगतात. भुवनेश्वराक बटाट्याच्या दरांत वाड जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बटाट्याचे दर 33 किलावयल्यान 50 रुपया किल इतले जाला. हाका लागून कांय दुकानां बंद दवरल्यात आनी कांय दुकानांनी मर्यादीत माल दवरला. वाडिल्ल्या दरांक लागून वेस्ट बेंगालच्या मुख्यमंत्र्यान बटाट्यांच्या सप्लायाचेर बंदी घाल्या.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.